देवस्थान समिती, शिरगांवचे लोक आणि कोमुनिदाद ह्या सगळ्यांचो खण पावणेक विरोध ना वा खणी बंद करपाचो कोणाचो हेतूय ना। शिरगांवकारांची जमीन थळाव्यांच्या नावार जाली जाल्यार सर्वेक्षणाक होयकार दिवपाक शकतात अशें एनआय देवस्थान समितीचो अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी सांगलें। शिरगांवच्या लोकांक सर्वे टायटल दिवन सगळें पीठ भरून काडचें, तशेंच शेतां कायम स्वरुपी रोवपाक परवानगी आसची आनी सैमाचो इबाड जावचो न्ही हाचेर सरकारान विचार करचो जाल्यारूच खण पावणी सुरू करपाक होयकार दितले अशें थळावे शिरगांवकारांनी सांगलें। देवस्थान म्हूण किंवा शिरगांवचे गांवांतले लोक जे आसात किंवा आमचे कोमदाद जे आसात तशें मायनिंगाच्या विरोधान ना। मायनिंग बंद करपाचो असो कोणाचो हें ना, इंट्रस्ट ना। आमचो मुद्दो इतलोच आसा, आमची जमीन जी आसा ती पयली आमच्या नांवार जावपाक जाय। तें समज जर जालें न्ही जाल्यार आमी अलाव करूं शकता सर्विस रायट तुमकां, गव्हर्मेंटाक आमी अलाव करूं शकता, प्रॉब्लेम काय भितर येवपाचो ना। पूण पयलीं आमचो सर्विस रायट, आमची टायटल जे आसा ते क्लियर करून दिवपाचें। आमचे लोक, आमचे थंयसर लोक कामगार आसात, डिपेंडंट्स आसात मायनीचेर, तांची पोटां भरपाक जाय हें आमकां खबर आसा। पूण एट वॉट कॉस्ट? तांचे पोटां भरता आसतना मायनी आमचे सर्विस रायट किंवा आमचे मायनीचे टायटल सगळे लोकांच्या घशान घालून हें जावपाक शक्य ना। आमचे समज तर टायटल क्लियर जालें, हे डंप जे आसात ते डंप सगळे क्लियर करून ते आमचे जे पीठ जे आसात ते सगळे भरून काडून सगळे रिस्टोर करपाक जाय। ताच्या नंतर आमचे क्रिक्स जे आसात ते क्रिक्स भरलेले आहात ते सगळे काडपाक जाय। ताच्या नंतर आमचे झरे जे आसात ते झरे आसा तशे रिस्टोर जावपाक जाय। शेतां जी आसा आमची ती जे आमची परमनंट उपभोगाची साधन आसा ती शेतां लावपाक मेळपाक जाय। हेचेर समज गव्हर्मेंटान विचार करून हे सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो पयलीं प्रोवायड करपाक जाय। ते सगळे बाकीचे क्लोज करूनच तांच्यांनी मागीर ह्या मायनिंग ऑप्शन करपाची अशी गरज आसा।